नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 3 दिसांच्या G20 फुडाऱ्यांच्या शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर जोहान्सबर्ग हांगा वचपाक भायर सरल्यात. दक्षिण आफ्रिकेची ही तांची चवथी अधिकृत भोंवडी आसा. हाचे पयलीं 2016, 2018 आनी 2023 वर्सा 2 ब्रिक्स शिखर सभेत तांणी वांटो घेतिल्लो. 2014 वर्सा सावन प्रधानमंत्री मोदी हाजीर रावपाची ही 12वी G20 शिखर परिशद आसा. वसुधैव कुटुंबकम आनी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य ह्या तत्वा प्रमाण भारताचो दृष्टिकोन ह्या शिखर सभेत ते सादर करतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी गुजरातांतल्या भूज हांगा जाल्ल्या BSFच्या 61व्या स्थापणूक दिसाच्या सुवाळ्यांत जनतेक संबोधीत केले. 6 दशकां सावन सीमा सुरक्षा दळान देशाच्या जनतेकच न्हय तर पुराय संवसाराक हें पटोवन दिलां की जो मेरेन देशाच्या सीमेचेर BSFचे जवान आसात देशांत दुश्मनाक एक इंच लेगीत भितर सरपाक मेळचें ना. BSF जवानांचे समर्पण आनी धैर्याची तांणी तोखणाय केली. जनता आनी सुरक्षा दळां मदीं आशिल्ले संबंद मजबूत करपा खातीर BSF स्थापना दीस परेड देशाच्या तरेकवार भागांनी आयोजीत जातलो अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे. हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया. हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछ कर मारा. देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. BSF के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर. और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा. केंद्रीय माहिती आणि वितरण तसेच संसदीय वेव्हार राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मास्टर क्लास मालिकेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार माहिती आणि वितरण सचिव संजय जाजू, माहिती आणि वितरणाचे जोड सचिव डॉ. अजय नागभूषण, फामाद चित्रपट निर्माते मुझफ्फर अली, NFDCचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मखदूम आणि निर्माते रवी कोट्टरकर हाजीर आशिल्ले. पयलेच खेपे मास्टर क्लासीचे उक्तावण नागरिकांक खातीर उक्तें आसा. उक्तावणा वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी ह्या वेळार उलयतना अंदू 200 परस चड चित्रपट इफ्फीत दाखयतले जे संवसारभर भारतीय सिनेमाचो वाडट्या प्रभावाचें प्रतिनिधित्व करतले अशें मत तांणी उक्तायलें. This is in 56th edition. Yesterday formal inauguration was there. The different cultures and different areas culture are exhibited there. Then see when we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, that time we introduced this new Creative Minds platform. So that increased. Now they are reached almost 130 participants are here. They are going to make a movie within a 48 hours. So always our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's trust our youngsters, our new minds. For them they need a big platform like a global level. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी इफ्फीच्या फाटभुंयेर आयोजीत इफ्फीचे फोटो आनी पुर्विल्ल्या कॅमेराच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रदर्शनाक गोंयांत आयोजीत पयल्या इफ्फी ते आतांमेरेनचे सगळे फोटो प्रदर्शनाक मांडल्यात. उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रदर्शनाक लागून इफ्फी निमतान गोंयांक भेट दिवपी प्रतिनिधींक आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक इफ्फी विशीं म्हायती मेळोवपाची बरी संद उपलब्ध जाल्या अशें सांगलें. स्पेशल फोटोज फ्रॉम 2004 टू टिल डेट आणि त्याच्याबरोबर कॅमेरा एक्झिबिशन हांव म्हजी शुभेच्छा दिता. त्याच्यानी स्पेशली कॅमेरा एक्झिबिशन केल्ले संजू देवरूकर हांचे डिफरंट टायप्स ऑफ कॅमेरा, स्पाय कॅमेरा पासून तातूंतलो एडवान्स कॅमेरा, ते कॅमेरा हांगा एक्झिबीट केले. सगळ्या जाणांक ते पळोवपाक मेळ्ळे. त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. बट फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन
हे आमचे गोयचे अशें असोसिएशन जे सातत्यान वेगवेगळे फोटोज काडपा खातीर धडपडीत असतात आणि वेगवेगळ्या पद्धतीन काडटा पळय बरें दिसलें की 2004 पासून आता पर्यंतचे फोटो गॅलरीचेर एक्झिबिशन केलां. It is a good opportunity for the international guests also to see the photos from the first entry of 2004 till date. No one will get this type of opportunities. This will be the in future. Will be the photo album of the Entertainment Society of Goa. Definitely, we are doing the photo album special of the photos. मूळ कोल्हापूरचो सर्वेश देऊलकर ह्या कलाकारान आता मेरेन जमयल्ल्या वेगवेगळ्या कॅमेरांचें प्रदर्शन कला अकादमीत मांडल्या. सुमार 250 कॅमेरा ह्या प्रदर्शनाक मांडल्यात. हे विशीं तांणी अदीक म्हायती दूरदर्शना कडेन उलयतना दिली. साधारणपणे 1870 पासून 1990 पर्यंत या जवळपास 250 कॅमेऱ्याचा आपण ते डिस्प्ले केलेला आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे TLR, फील्ड कॅमेरे, फोल्डिंग कॅमेरे, बॉक्स कॅमेरे, SLR, 35 mm कॅमेरे, 120 फिल्मचे कॅमेरे, 8 mm मूव्ही कॅमेरे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे साधारणपणे 250 कॅमेऱ्याचा डिस्प्ले आपण इथे केलेला आहे. आणि माझं जवळपास 1200 कॅमेऱ्यांचा संग्रह आहे. आणि यापूर्वी आपण 2014 साली पण IFFIमध्ये प्रदर्शन केलं होतं. या संग्रहाची सुरुवात वडिलांपासून माझ्या जवळपास 1968 सालापासून झाली आहे. ते सुद्धा फोटोग्राफीमध्ये काम करतात आणि जवळपास 68 सालापासून जवळ 2025 पर्यंत आपण 1200पेक्षा जास्त कॅमेऱ्याचा संग्रह केलेला आहे जो आपल्या कोल्हापुरात उपलब्ध आहे. दक्षिणेतले फामाद अभिनेते कमल हसन हांणी निर्मिती केल्लो आमरण हो तामीळ चित्रपट अंदूचे इफ्फीत आस्पावीत आसा. ह्या निमतान ह्या चित्रपटाचो पुराय पंगड इफ्फीत वांटेकार जाल्लो. चित्रपट अभिनेतो शिव कार्तिकेयन आनी अभिनेत्री सई पल्लवी हांणी चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगा वेळार हाजेरी लायिल्ली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राग समय चक्र हे खासा संगीताच्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. शिक्षण संचालनालयान आयोजीत ह्या खासा कार्यावळींत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांनी अभ्यासा बरोबरच रंगमंची कला आनी संगीत ह्या क्षेत्रांतय आपलें योगदान दिवपाचेर भर दिलो. हॅव्हिंग द प्रोफेशनल कॉलेज इन द गोवा आमी जाका म्हणटा की थिएटर कॉलेज आमच्याकडे वेगळी आसा. तुमकां घडये कदाचित खबर नासतलें म्हणून सांगता. 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन इन थिएटर ही वेगळी कॉलेज आत्ताच्या घडीक आमच्या राजीव कला मंदिर फोंडा हांगासर चलता. आणि आमच्याकडे थिएटर आपल्या आर्ट कॉलेज म्हणजे जी स्पेशल आर्ट कॉलेज आसा ती आमच्याकडे आल्तीन हांगासर चलता. आणि अगेन द म्युझिक कॉलेज म्हणजे आर्ट कॉलेजींतले बी ग्रॅज्युएट कोर्सीस आसा. थिएटर कॉलेज, आर्ट कॉलेज अँड म्युझिक कॉलेज ह्यो 3 वेगवेगळ्यो प्रोफेशनल कॉलेजीस आसात. जातूंतल्यान 12वीच्या उपरांत आमी हातूंत एडमिशन घेवपाक शकता. तातूंतल्यान आमी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करूं शकता. तातूंतल्यान आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक शकता. आमी प्रोफेशनल पद्दतीत गायन करूं शकता, पेंटिंग करूं शकता, नाटक करूं शकता. आमकां टिचर्स म्हणून थंयसर जावपाची संद आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.